स्पीकर सर, एक रिक्वेस्ट हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्या आमदारांच्या वतीन करता. मेजॉरिटी मेनी MLAs केम टू मी एंड दे वर सजेस्टिंग. ते म्हणटा तूं सिनियर जाता, तूं मातसो उलय. आमी उलयल्यार आमचेर कोणी कितें म्हणटलो. पूण हांव म्हणलें हांव उलयतां, म्हाका कांय हरकत ना, आय एम प्रिपेर्ड. तांचें म्हणणें आसा की जे गव्हर्मेंटान जे सॅलरीचें हें ठरयल्लें आमदाराक, ताका खूब वर्सां जालीं, 10 काय 15 वर्सां जालीं. ताज्या फाटल्यान तें इन्क्रीज करून ना. तांकां फॉर एग्जाम्पल ओन्ली 5 स्टाफ इज गिवन टू द MLA. ते मातशें वाडोवन 7 करचे. तांकां पेट्रोल बी कितें 300 लिटर मेळटा तें वाडोवचें. आनी कार लोन घेवपाक तांकां 15 लाख मेळटा. तेन्ना म्हणटा इनोवा 15 लाखां मेळटाले, आतां इनोवा 30 लाखाचेर 35 लाखाचेर पावल्या. तेन्ना ते अशे एक 2-3 आयटम सगळ्या आमदारांचे चडशे जाणांचें म्हणणें आसा की हे मातशें म्हाका तूं उलय, हांव उलयतां म्हणून सांगलें तांकां. सो आय एम ब्रिंगींग इट टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दॅट यू शूड कन्सिडर दीस सिन्स द लास्ट इट वॉज रिवायज्ड or somewhere in I think 2011 or 10 or 12 maybe. After that it has not been revised.